नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे वीक्षक वर्गांक स्वागत. चार्टर्ड अकाउंटन्सी एग्जाम CA एग्जाम मस्त कष्ट आशिल्ले एग्जाम. त्या एग्जामान तूं पास रिजल्ट मस्त हुणे म्हूण जन सांगताची जाल्यार त्या हुण रिजल्टान ती पास करतल मस्त जन आसाची. तसल एक अचीवर्स साधकांत आज आमगेलोटू एक साधक CA कृपा प्रभु. वेलकम. नमस्कार. हांगेले ಕಿರುಪರಿಚಯ ದಿವಚಸ್ಲಾರಿ ಹನ್ನಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಚೇಚಿ 22 वर्सारी फस्ट अटेम्प्टारी CA क्लियर केलेले एक साधक. अन्नाल नाव सुरेश प्रभु, अम्माल नाव उषा प्रभु. तशी कृपा फस्ट क्वेश्चन ते रिजल्ट दिसू ते स्लोली रिजल्ट लोड जाताना CA म्हूण कळटरी तुगेल रिएक्शन कशें आशिल्लें? घरांत तांगेल रिएक्शन कशें आशिल्लें? आमगेल रिजल्ट एग्जाम जाता आनी रिजल्टाक असा गॅप आसता पळता एक 1.5 मंथ्साचे. तांतू हांव मेंटली प्रिपेर कसं करता अशें म्हळ्यार कसो रिजल्ट आयला री हांव ते एक्सेप्ट करून घेवका. सो रात्री रिजल्ट येवचे पयलीं फुडें रात्री मिगल मात्ता कसं आशिल्लें म्हळ्यार हांव त्या पेजान तूं फेल पळयता म्हूण हांव त्या पेजान तूं पास म्हूण म्हाका दिसचें ना. सो हांव रात्री कसो आलोचन करता आशिल्लें म्हळ्यार आमगेले प्रोबॅबिलिटी कितलो आसता, पास पर्संटेज इतलो आसला री मिगेल क्लासान तितली जन बसून आशिल्ली एग्जाम हॉलांत. सो हांव पास जावचें तांत आसतगी म्हूण रिजल्ट ह्या वेळा एक 9, 9:30 म्हणटाना आयला. सो सकाळ उठावन त्या पेज ह्या वेळा उगी लोड जाल्ले तुमी सांगचे प्रकार. सो ते पास म्हूण पळयतना एक मना एक संतुश्ट जाल्ले. अम्माल एक थोडे दोनी दोळे उद्दा आयले त्या रिजल्टा पेज पळोवन. सो एक मस्त खुशीचे अवकाश जालो. युजली आमी पेरंट्स जाले आनम्माले दोळे उद्दा पळोवचे नज्ज म्हूण सांगताचे जाल्यार असल टायमार ते पळयतना आनीक एक खूश जाता आमकां. आतां हें पुरा तुमी फस्ट अटेम्प्टार क्लियर केला, नॉट अ स्मॉल अचिवमेंट. सो हांतू मस्त जन इम्पॅक्ट करून आसताची, इन्फ्लुएन्स करून आसताची, म्हळ्यार एक प्रोत्साह करून आसताची. तांतू हांव एक जन काडका जाल्यार कोण ते? म्हाका एक जन सांगचे थोडे कश्ट जाता. ते म्हळ्यार आमगेल कोर्स 3 दुखून 4 वर्सां आसता. सो ते सगळे कोर्सान तूं एक मनशाल घेवन चलचे थोडे कश्ट दिसता. मिगल पर्सनल ओपिनियनान तूं फस्ट लेवल आसतना म्हाका ह्या कोर्साचे म्हळ्यार मिगेल फॅमिलीन थोडे मेंबर्स ऑलरेडी आशिल्लींची. सो तांगेल थ्रू म्हाका ह्या कोर्साचें कळ्ळें अशी आसा ह्या कोर्स म्हूण. सो फस्ट लेवल एंटर करतना जनाल सकडी ओपिनियन आसा कसो आशिल्लो म्हळ्यार मस्त चॅलेंजींग कोर्स, मस्त टफ कोर्स म्हूण. सो त्या एक मना दवरून म्हळ्यार विंगड सांगता आसा इतले टफ आसा. सो त्या एक मोटिवेशन जाल्लें फस्ट एग्जाम क्लियर करूंक. मागीर आमगेल लेवल 2 येता इंटरमिडिएट. सो तांतू शिकताना कसं जालें म्हळ्यार आमकां आतां 10th क्लास ते कसं शिकयता कॉमर्साचें मस्त कांय आसना, फुल्ल सायन्साचें आसता. सो PUCन तूं थोडे हांव कॉमर्स काडलें सो थोडे बेसीक काडलें. इंटरमिडिएटान येताना ते आनी काही एडवान्स्ड लेवल जालें. सो एवरी डे वताना क्लासान कसले नवे शिकचा मेळटा, या आमकां फुडें गोत्त आसना, या रियल लायफ अप्लाय करताना कशें आसचा पुरो. सो त्या मोटिवेशन आयलें. सो तितले नव सब्जेक्टांत इंट्रस्ट येताना ते एग्जाम आपणे आप क्लियर जाले बिकॉज आमी तितले इंट्रस्टान शिकता आसताची. ताचे नंतर आर्टिकलशीप आयलें. आर्टिकलशिपान तूं रियल लायफ वर्कींग आमगेल सिनारियोस आसता. सो त्या आमगेल नॉलेज आमी शिकिल्ल कशी अप्लाय करताची त्या जाल्लें. मागीर फायनल येताना हें एक लास्ट आमगेलें मायलस्टोन अशी जाल्लें. सो ह्या आमगेल जर्नीचे थ्रू आवट अशें मोटिवेशन. सो तुका एवरी लेवलान तूं विंगड इम्पॅक्ट आशिल्लें म्हूण तूं सांगचें. ओके. युजली जन सांगताची आर्टिकलशीप केलो स्टुडंट जाले मनांत आसता आर्टिकलशीप इम्पॉर्टंट वे फायनल क्लियर कोरका जाल्यार इता म्हळ्यार फायनलान तूं मस्त सिलेबस आसता ते फिनीश करूंक मस्त टायम जावका. सो आर्टिकलशीप इम्पॉर्टंट वे आनी ते स्टडीज कशी आर्टिकलशीप वेळार मॅनेज करचे, मस्त काम आसता, स्ट्रेस आसता. सो तुमी कशी मॅनेज केलें? तुम्ही सांगील प्रकार मस्त जनाल ओपिनियन कसं असतं म्हळ्यार केलो जन कसं आलोचन करताची मस्त काम आशिल कडल्यान आमकां नाका येता म्हळ्यार आमकां वाजूचा जायना मागीर म्हण. बट मिगल प्रकार कितले काम तुमकां करूं मेळटा पळय तितले तुमकां फायनल आतां हेल्प जाता.
मिगल पर्सनल केस अंतू म्हाका एक्सपोजर आशिल्लें डायरेक्ट टॅक्स आमगेल इनकम टॅक्स इनडायरेक्ट टॅक्स GST आनी ऑडिट अंतू सो हांव फायनल एग्जाम घेवन वताना म्हाका कशें जालें म्हळ्यार मस्त कॉन्सेप्ट आमी रियल लायफा कशी ते सॉल्व केला तेच थंय आशिल्लें सो म्हाका ते शिकच्या टायम तितले उणी घेतला सो ते इनडायरेक्टली म्हाका हेल्प केलें तितलें अँड आमी शिकच्या म्हूण लेखताची बट मागीर कामा वताना आमगेले आर्टिकलशीप लायफ एक्सपोजर मस्त मॅटर करता सो ते मस्त इम्पॉर्टंट आमी खंयची फर्म चूज करता म्हणून. ओके, आतां फायनल क्लियर करचे कांय सांज सुमारा विशय न्ही. फायनलाचे बुक्स पळयतना आमगेले लेवला येता सो त्या बुक्स पळयतना फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडन्स म्हणाल एक फॉर अ मुमेंट एक क्षणा खातीर आमकां एक भंय जाता सो त्या कॉन्फिडन्स आमी चड कोरका जाल्यार एक डिसिप्लीन म्हूण सांगताची ते आमी इनकल्केट करून घेवका त्या डिसिप्लीन आमी तुगेले प्रिपरेशनान तूं डिसिप्लीन म्हणाले कशी हाडून घेतले आनी वर्सभर ते डिसिप्लीन मेंटेन कशें केलें. सो हांव इंटरमिडियेट दुखुनूची हांव स्टडी टायम केदान तांणी दिता पळय अँड इवन फायनल्साक आमगेले म्हाका 6 months टायम पिरियड मेळ्ळा फायनल स्टडी लिवाक सो हांव कसं स्टार्ट केलें म्हळ्यार हांव मायक्रो प्लॅनिंग म्हणून आमी कसं इंग्लिशा सांगता पळय सणा सणा वस्त आसल्यार ते प्लॅन करून हांव स्टार्ट केलें सो हांव स्टडी लिवा वच्चे पुशी फुडें हांव डिसायड केलें हांव बरयलेलें खंयची सब्जेक्ट हांव कितली म्हयने भितर कंप्लीट करता म्हूण त्या जालें नेक्स्ट 1 हप्त्यान तूं कितले चॅप्टर त्या सब्जेक्टाचे कंप्लीट करता म्हूण हांव तशें टायम टेबल केलें मागीर म्हगेलें एवरी डे हांव कितें खंयचे सब्जेक्ट केदान उठवचे कितले वेळा ब्रेक घेवचे सो हांव त्या नोट करून स्टार्ट केलें त्या नोट करून स्टार्ट करतना आमकां कशें जाता म्हळ्यार एक बरो नासता आमकां त्या भंय जावची फिलींग येना आमगेलें कंप्लीट जावची ना मस्त स्टुडंट्साक असो प्रॉब्लम म्हळ्यार एग्जामाक शिकू टायम मेळना आनी सिलेबस कंप्लीट जायना म्हूण बट तुमी केदान प्लॅन करता पळय तेदान तुमकां तें कळटा आमगेले हाता आस इतले वरला सो आमी कंप्लीट करूं अँड दिवसाच्या एंडाक केदान आमी कंप्लीट जाता पळय ते टास्क आमी बरयलेले सो आमी ते पेनान स्ट्रायक आउट करता पळय सो त्या सॅटिस्फॅक्शन मेळचें एक मोटिवेशन त्या फुल्ल स्टडी लिवान तूं ताचे नंतर हांव सोशल मिडिया दुखून हांव कंप्लीट भायर गेली फॉर 6 months इता म्हळ्यार ह्या वेळार आमगेले हातांत आसा ते खंय जण ट्रॅवल करताची नवे रेस्टॉरंट्सां वताची सो ताची फोटो घालताची हांव तांणी कसले वायट म्हूण हांव सांगना जाल्यार आमकां ते पळयताना कसो दिसता म्हळ्यार आमी केदांनी शिकून बसचे एकय ऑफिसांतू आसचे ड्यू डेट वेल्यार सो ते डिमोटिवेट जाता मागीर हांव कसो आलोचन केलें म्हळ्यार म्हाका इता अशें फील जाता असो इता म्हळ्यार म्हाका दिसता असो हांव तांगेल जागेर इता ना म्हणून सो हांव लेखलें मिगल प्रायोरिटी आतां कसो न्हय म्हणून म्हाका त्या इम्पॉर्टंट की म्हाका मिगल शिकचें इम्पॉर्टंट हांव केदां डिसायड केलें म्हाका मिगल शिकचें इम्पॉर्टंट मागीर हांव ताका सेकेंड थॉट दिनी की तांणी खंय वता असाची मिगल फोकस फूल हांव कसो करता म्हूण तांतू पडलें सो तूं सांगचें सेल्फ डिसिप्लीन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनीथींग. येस. ओके, आतां म्हाका आनी एक कळका जाल्यार एक विशय म्हाका कळका पुरा फर्स्ट अटेम्प्टान क्लियर केलेलो फॅसिनेटींग रिजल्ट तांतू एकाडेमिक्स यू आर गुड एट एनी वे वाजेच्यान तूं हुशार आसा नॉन एकाडेमिक्स म्हळ्यार दिसनातिले कसं त्या टिप्स आतां जुनियर आनी तुगेल्या निमगेल्यार म्हाका 3 टिप जावका हांव शिकू बसतना कसं हांव मात्तांत घेवका दिसनातिले टिप्स कसं ते बिहायंड द सीन्स म्हणून सांगता आमी सो तूं त्या स्टडी टेबलार बसून तुगेले वाजितना ते 3 टिप कन्सिस्टंटली एप्लाय केलेले खंयचे. सो एक हांव तुमकां म्हणलेलें ऑलरेडी मायक्रो प्लॅनिंग हांव कसो फॉलो केलेलें आनी हांव कसो केलें म्हळ्यार ह्या वेळार हांव म्हगे लॅपटॉप चड यूज केले बुक्स सो न्हू इता म्हळ्यार हांव ई बुक्स मोस्टली यूज केलेले सो हांव कसो केलें म्हगे लॅपटॉपा वॉलपेपर कसो आसा पळय त्या आमगेले रिजल्टाचे पेज कसो येता तांतू हांव मिगल टार्गेट मार्क्स फील केले एवरी सब्जेक्टाक सो सकाळ उठून त्या पळयतना त्या एक आपणे आप त्या एक डिसिप्लीन येता आमकां ह्या दिवसा करता त्या रिजल्टा दीस त्या पेज आमगेले तितले आसूं का म्हूण त्या एक डिसिप्लीन येता प्लस हांव कसो सजेस्ट करता म्हळ्यार तुमी स्टडी लिवा सडन चमकल्यार तुमगे विंगड तुमगेले हॉबीज आसता पळय ते सोडूंकाच तुमी म्हूण इवन दो 10 minutes 15 minutes तुमी ते कराची एक्सरसाइज आसच्या पुरो मेडिटेशन आसच्या पुरो
नैचलारी म्हाका बुक वाचूच म्हणल्यार मस्त इश्ट हांव एकाडेमीक बुक्स म्हणून सांगना मोटिवेशनल बुक्स अदर फिक्शनल बुक्स एक आमगेले इंडियन एपिक्स आमी कसं सांगतात इतिहास सो म्हाका त्या सकडी वाचूच्या मस्त इंट्रस्ट सो हांव त्या सोनी हांव अटलिस्ट 4 months ताय आसतना हांव विंगड मोटिवेशनल बुक्स एवरी 10 minutes म्हाका केदान फूल जायना मात्ता फूल टेंशन जाता सो तेदान हांव त्या वाचीत आशिल्लें प्लस हांव सकाळ उठोन बसचे पयलीं फुडें हांव एक 10 minute मेडिटेशन करचें आशिल्लें आजी हांव काम जावन आसता कसलें टेंशन घेयनातिल्लें मिगल टायम त्या टेंशना घालचे पयलीं हांव मिगल शिकच्यान तो घालता म्हण हांव तशें डिसायड करून बसचें आशिल्लें मायक्रो प्लॅनिंग सो मायक्रो प्लॅनिंग फस्ट टिप आनी सेकेंड टिप तुमगेल मार्कशीटान तूं एक्सपेक्टेड मार्क्स ते एदरा दवरल्यारी डेली सकाळ उठताना मोटिवेशन येता म्हणून कृपान सांगचें सो अल्टिमेटली ताजी लागीं पावली की or did you surpass it? नो म्हाका तितलें लागीं पावच्या जाय न्ही त्या मिगल एक डिसअपॉयंटमेंट अशी आसा बट म्हाका पास जालां म्हण आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ माय बट त्या मेथड वर्क जाल्लें वय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आतां एग्जाम दनपार 2 घंटे देखून 5 घंटे आनी त्या एग्जाम जावन आनी एक एग्जामाक एक दीस रज मेळटा मध्यांत सो पळोवचें गेल्यार एग्जाम जाता एक 6 घंटे मेळटा वाचूक नेक्स्ट डे मेळटा आनी एग्जामा दिसू सकाळ मेळटा सो त्या 1.5-2 दिसांतू कशें टायम मॅनेज करता कशी स्ट्रेस मॅनेज करता प्रेशर कशें हँडल करता आनी एग्जामा टायमार ते 3 घंटो कशें हँडल करता सो हे एग्जाम सिनारियो प्रिपेर करचे घेतर हांव ताजे पयलीं फुडें एक वेळा मॉक टेस्ट बरयलेलें आमगे इंस्टिट्यूट कंडक्ट करता बट एकय तुमकां लेट दिसल्यार तुमी विंगड ऑनलायनार मस्त अवेलेबल आसा आतां ऑनलायन कंटेंटा कांय उणिना सो तुमकां थंय वय मॉक टेस्ट मेळटा सो हांव आमिगाल 1-2 रिविजन जातरी मॉक टेस्ट अपियर जालेलो सो तेदान म्हाका कळ्ळें प्रिपरेशन करताना कशी करता म्हण आतां आमी फस्ट एक वाजिता वताची तांत आमकां इतले क्वेश्चन मेळटा तांत आमी इम्पॉर्टंट जॉट डावन करता आसताची मागीर त्या लिस्ट सनसना करता वता इता म्हळ्यार विंगड सकाळी आमी तितले वेळा प्रॅक्टीस करून खंयचे आमकां मात थोडे वीक दिसताच की त्या मात आमी लास्ट डेयाक जॉट डावन करून दवरका अँड त्या लास्ट डेयांतू आमी कसं सकाळी खंयचे ऑर्डरारी आमगेले चॅप्टर करता आसता की त्या एक फुडें प्लॅन करून दवरल्यार तुमकां तितली भंय जायना एग्जामा फुडें कसं करचें म्हण आनी एग्जामा फुडें आमगेले इंस्टिट्यूटान कसो मटेरियल दिला दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आमगेले मॉक टेस्ट पेपरच्यो रिविजन टेस्ट पेपरच्यो त्या तुमकां मस्त हेल्प जाता नेक्स्ट डे एग्जामा वचून बरयताना 2 to 5 अंतू मस्त माइंड खेळता मस्त विषय मात घालता मस्त फ्युचराचे पास्ट त्या कशी हँडल केलं तुम्ही 3 घंटो तुमी एग्जामा वेळा मेळचे सो एग्जामांत कशें जाता म्हळ्यार फस्ट पेपर दितानाची CA पेपर फायनलाची कशी सेट करता म्हळ्यार तुमकां कंप्लीट करूं जावचें भारी कश्ट ते 100 मार्क्स तुमकां ते 3 घंटे बरोवचे जावचें भारी कश्ट सो त्या विंगड आलोचन करचे पयलीं ते एक पेपर कंप्लीट करचे ट्राय करया म्हणून हांव त्या 3 घंटो विंगड फुल्ल जगत एक म्यूट अज्जीर आसून हांव मिगल पेपर बरयलेलें सो ताका मस्त विंगड क्वालिटी जावं तशें आतां इतलें पुरो करून तुमी CA जाल्ले ओके सो एक पर्वत चोवण रबलेंची सो त्या रप्तान तुमकां आनीक पर्वत दिसतलें सो तुमगे नेक्स्ट गोल कसं ना फर्दर स्टडीज की हायर स्टडीज करून विंगड खंय जो वच्चे की जो कामां वच्चे की प्रॅक्टीस करचे की कसं तुमगेलें नेक्स्ट गोल हांव सद्याक एम्प्लॉयमेंटांतू मिगल इंट्रस्ट आसा सो एम्प्लॉयमेंटांतू फायनान्शियल एनालिसीस जो आमगेले फायनान्शियल मॅनेजमेंट टायपात जॉबांत म्हाका इंट्रस्ट आसा सो त्या स्टार्टींग करून त्या स्टेप्स एक आमगेले कॉर्पोरेट लायफात स्टेप्स चोवन CFO ताय पावचे तितले जाल्यार म्हाका मस्त खूश जातलें त्या मिगल प्रोफेशनल लायफाचे सो आतां ताय 6 म्हयने कसं जालें म्हळ्यार हांव कसलें कर न्ही विंगड सो हांव 6 म्हयन्यान जॉट डावन करून दवरलेलें म्हाका क्लियर जाता कसं करका म्हण सो तांत मिगल थोडे टार्गेट्स आसा म्हाका एक नवे लँग्वेज शिकूका एक नवे स्किल ॲड ऑन करका ताजी उठूची कोणें एकांचे एक चल्डाल एक एज्युकेशन म्हाका मिगला तितली शक्ती आयल्यार इफ आय कॅन स्पॉन्सर समबडी आफ्टर आय गो इन टू एम्प्लॉयमेंट म्हाका तें मस्त खूश जाता असो कृपा सो CA क्लियर केलेले त्या फस्ट अटेम्प्टांतू एट द एज ऑफ 22
विषय नाही. सो तुमका विश्व कोंकणी केंद्र परवादकून आणि पुरा जणाले परवादकून आम्ही तुका हृदपूर्वक अभिनंदन सांगताची. तशी तुमगेल फॅमिली काही कंग्रॅच्युलेट करून तुमकां यूट्यूब वीक्षक वर्गांक आम्ही विश्व कोंकणी केंद्रादकून आमगेल्या कार्यक्रमाक आजी भागवहिसलेल्याक धन्यवाद सांगता कार्यक्रम मुक्ताय करताचे.